प्रश्न पयलो होच विचारता जाचेर इदी व्हडलें सगळें राजकारण जालें धुळवड जाली की 5 फावटी भाऊ खासदार जालो 6वी फावट कित्याक काय म्हण आतां तुमीच ह्या प्रश्नाचें उत्तर दियात आनी सुरवात करया. धुळवड जाली, सगळे उडले, धूळ उडली आणि आजची ओळयेन ती करपण शांत जाली. त्यामुळे तिकीट म्हाकाच कित्याक खरें म्हणजे तुमी जाणात आमची पार्टीची डिसिप्लीन आसता आनी तातूंतल्यान प्रत्येकाची जबाबदारी फिक्स जाल्ली आसता. तिकीट कोणाक दिवप कोणाक ना हे आमचे केंद्रीय जी पार्लमेंटरी बोर्ड इलेक्शन कमिटी आसता ही ठरयता. आनी तें एकदम इलेक्शन आयल्यान ठरयलें अशें न्ही, ताजे सगळ्याचे सर्वे आसता, इव्हॅल्युएशन आसता, सगळें आसता. बरोबर. आनी त्याच माध्यमांतून जें कितें थंय तें कितें ठरता तें सगळ्या कार्यकर्त्यांक मान्य आसता. ताचे बरोबर एक आसता की तिकीट मागपाक प्रत्येक कार्यकर्त्याक पक्षाच्या कार्यकर्त्याक हो अधिकार आसता. ज्या जाग्यार खंयच्यानी कोणी नवीन सुद्दां एक वेळ येता आनी ताजी विनेबिलिटी पळोवन कदाचित पार्टी हें करता हें रेअर खबर ही. परंतु कार्यकर्त्याचो अधिकार आसा आनी तो अधिकार आपले विचार आपले जे कितें डिमांड आसा योग्य प्लॅटफॉर्माचेर मांडप आनी ते वयर पर्यंत वचप हें निश्चितपणे वयता. इवन सामान्य कार्यकर्त्याक जर इच्छा जाली म्हाका रावंक जाय ताजें हें वयर पर्यंत पावता. हेजे आमी गेली 25 हांव जवळ जवळ 25-30 वर्सांचो अनुभव हांव घेता. आनी ह्या खातीर हांवें आमच्या जेणी डिमांड केलो तांचे हांव चूक म्हणना, परंतु इतलेंच म्हाका हें दिसलें की तांणी योग्य प्लॅटफॉर्माचेर योग्य जाग्यार आपली मागणी करूं आशिल्ली. थोडेशे पक्षाच्या हातून थोडेशें आमकां मातशें दुख्ख जालें की हे सगळे जाण जाल्ले कार्यकर्ते प्रेसान आनी भायर लोकां मदीं जी मागणी तशी केंद्रीय कमिटी ठरयता ती थंय करपाची आसतना हाजेर भायर हें जावपाचें न्ही. तातूंतल्यान आमचे मदीं कितें तरी दुफळी आसा अशे तरेचे लोकांक ही चुकीचो संदेश गेलो. परंतु सगळ्या नंतर निवळ्ळें आनी तुमी जाणात म्हजो स्टँड होच आशिल्लो की तुमी मागात, पक्ष जो कितें निर्णय दिता तो आमी सगळ्यांनी शिरसावन मान्य करपाक जाय आनी मान्य करूंकच जाय. जे कार्यकर्तो आमी आतां पर्यंत तेच करीत आयल्यात. आनी शेवटी हें सगळें पळयले नंतर म्हाका सुद्दां मागपाचो अधिकार आशिल्लो, परंतु आमी केन्नाच पार्टी कडेन हात केन्नाच करूं ना म्हाका हें पद दियात तें पद दियात. आनी म्हणून आतां पर्यंत जें कितें पक्षान दिलें खूब दिलें. जशें उत्तर गोंयचे जनतेन गोंयचे जनतेन दिलें भरपूर दिलें तें आमी केन्नाच विसरूंक शकची ना. आनी ह्याच पद्दतीन आनी फुडें मागपाचें कांय नाशिल्लें आनी मागप हें न्ही. आमी जें कितें दिलें पक्षान जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी सांबाळपाक त्या खुर्चेर बसले, त्या खुर्चेचो उपयोग ताका लागून केलो. म्हजे खंय तरी वैयक्तीक कितें हें इच्छा आकांक्षा पूर्ण अजिबात न्हय. पक्षाची जबाबदारी सांबाळणें हें तातूंतल्यान हें आशिल्लें आनी म्हणूनच तर ह्या सगळ्या गोश्टींक जो एक पूर्णविराम मेळ्ळो.